बायणाच्या नुस्तेमारांनी आपली घरां वाचोवपाची मागणी शुक्रारा मुरगांवचे आमदार मिलिंद नायक हांचे कडेन केल्या। जर घरां वाचोवपाक जायना जाल्यार तांची पुनर्वसणूक तरी सरकारान करची अशी मागणी रापणकारांचो एकवट संघटनेचे आग्नेल रॉड्रिगीस हांणी केल्या। हे विशीं मुरगांवचे आमदार मिलिंद नायक हांणी सांगला की ही घरां CRZ वाठारांत येतात तेन्ना घरां वाचोवपाची आपूण गॅरंटी दिना, मात हे विशीं मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे कडेन उलोवणी करतले आनी गोंयकारांचे मदती खातीर आसतलो अशें सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जेन्ना आमची बायणां 9 घरां मोडपाची डेमोलिशाक ऑर्डर येयली आनी ते ऑर्डरी बरोबर आमी सगळ्याक मेमोरंडम दिलें ती सेफ करची म्हूण। आज आमी मिलिनाक मेमोरंडम दिला आमगे MLA तो आनी ताका आमी मेमोरंडम दिना तरी सांगलां आमकां आपूण ही सेफ करपाक जातली ट्राय करच म्हूण आनी आजीच आपूण CMा कडेन उलयता म्हूण आनी आमी ताका मागलां कशे भाशेन आमची गोंयची रापणकारांची गोंयकारांची घरां ती सेफ करची आनी सेफ तर थिंगा तर दवरपाक कसली आडकोय जाता आमकां रिहेबिलिट करची कितें। पूण एकूच मात म्हाका ते मिलिनाचें बरें दिसलां, आश्वासन दिलें तें, पूण हे काडी मातशें काडी दुखलां। आमी थोडे मनीस मेळपा आयले इतली पुलीस फोर्स हाडपाक गरज नासली। आमी कांय वायट करून चिंतून आनी वायट मनान येवना, आमी मागणी करूं येयले ते कडेन। म्हणजे आमकां सगळ्या आटीन आमकां दिसता भिरांतीचें दवरता आमकां फिशरमॅनाक कितें म्हणटर जाता ते भाशेन तेणें आमकां आश्वासन दिलें त्या प्रमाणे तो कोतो आमकां खात्री आसा। आयज आमी मेमोरेंडम दिला आनी आमी मागला की हे 69 घरां जी आसा इन्क्लुडींग 10 घरां पयलीं 2015 मोडलेली ती आयदर रेग्युलायज करची नाल्यार आमकां रिहेबिलिटेट करची, कित्याक ही घरां जी आहा नीज गोंयकारां जी आसा आमी हो CRZ कायदो जो आसा 91तल्यान येयल्लो आनी ही घरां 1970च्यान आसा। सो मिलिंद नायकान आमकां एश्योरेशन दिला की आमची गोंयकारांची घरां खूंय आपूण सेफ करतलो। सो ह्या आशेन आमी रावल्या की मिलिंद नायक चीफ मिनिस्टराक उलयतलो आनी आमची घरां जी आसा आनी आमचे नीज फिशरमॅन जे आसा गोंयचे तेंची घरां सेफ जातली म्हणून। पळय म्हाका जो पर्यंत खबर आहा बायणा बिचाचो विशय आहा पळय हो गेल्या कित्येक वर्सां चालू आहा। पॉलिटिकल फिल्डांतले तेन्नाचे मनीस सदांच तांकां एश्युरन्स दिताले आमी सांबाळटले आनी तेंच्यांनी जर तांकां सांबाळपाची कापासिटी आसलेली ते सगळे रुलिंगान आसले म्हाज्या पयलीं तेंच्यांनी तेन्नाच तांकां सांबाळून क्लियर करपाक जाय आसलें। ते सांबाळटा म्हणून सांगले तांकां फकत तेंच्यांनी सांबाळ्ळे त्यांच्या ओटा खातीर आनी कित्याक सांबाळूंक। जेन्नाच्यान हांव ह्या हितून येयलो हांव जिखून येयलो एक मनशान तेच्या येवन सांगलें की हांवें केन्नाच तांकां एश्युरन्स दिवना, इट इज अ CRZ इश्यू, CRZच्या रुला प्रमाणे कितें जातलें, आमचो भितून रोल कांय आसना। आमी तुका त्या घराचें सोडून आनी सगळ्याक हेल्प करता, घराच्या हाका हांव तुमकां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी आजूय तुमकां तें सांगता म्हाजे कडल्यान एश्युरन्स ना। मेमोरंडम घेतला, आयज हांव CMा कडेन उलयतलो, 5 तारखेच्या मिटिंगेक आमचे तेजें हियरींग कितें आहा तेन्ना कितें जाता तें पळयतलो आनी इफ पॉसिबल कितें सोल्युशन आहा तेतून जे आमचे गोंयकार आहा तांकां लागून मदत करपाक हांव फुडें आसतलो।